विकसित भारत संकल्प यात्रेची कार्यावळ 9 डिसेंबराक उस्कै पंचायतीन जाली। 16 नोव्हेंबरासावन ही यात्रा गोंयान सुरू जाल्या। केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि हेर मानेस्त कार्यावळीक हजर आसले। दर व्यक्तीक सरकारच्या योजनेचो लाव घेवपाक मेळपाक जाय ह्या हेतान ही कार्यावळ जाली। सामान्य लोकांपर्यंत तांकां आत्मनिर्भर करपाची, तांकां मदत करपाची काही स्किम्स केल्ली आहात। त्यो स्कीम सगळ्यांपर्यंत पाव जांकां मेळना तांकां त्या ब्लॉकांतल्या अधिकाऱ्यांबरोबर तांकां ही जबाबदारी दिवन जर कोण उरल्यात तर ते ह्या यात्रेच्या माध्यमातून तांचे रजिस्ट्रेशन आनी त्यो स्कीम तांकां दिवपाची योजना जी आसा आनी ह्या सगळ्या स्किमीचो प्रचार करून जो कोण उरला तांकां ह्या हातूंत सामील करपाचें काम जे आसा ही विकास यात्रा जी आसा ही विकास यात्रा ह्या माध्यमातून काम चालू आसा। 2014 नंतर आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी तांच्यांनी ह्या देशा भितर जें काम केलें, विकास केलो, वेगवेगळ्यो स्किमी हाडल्यो आनी तेचे अवेरनेस करपाक लागून म्हणजे जे त्या भागांतल्या लोकांक ते मेळिल्ले आसा काय ना तेची माहिती लोकां पर्यंत पावपाची आनी जेंकां ते मेळिल्ले आसा तांकां एखादें कितें सजेशन जर आसा जाल्यार तांच्यांनी ह्या संकल्प यात्रेन सहभागी जावचें आनी म्हणून ही संकल्प यात्रा आसा। गोंया भितर ताचो बऱ्या तरेन प्रतिसाद मेळिल्लो आसा। गव्हर्मेंटाचे सगळे जे अधिकारी हांगासर आयिल्ले आसा तांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करता आनी ह्या उस्कै ग्रामपंचायतीच्या समेस्त ग्रामस्थ उपस्थित आसात तांचेंय बी खूब खूब अभिनंदन करता। मागच्या कार्यकाळात 9 वर्सांच्या निमित्तान वेगवेगळ्यो योजना अंत्योदय तत्वाचेर सुरवात केल्यो। आमी जर पळोवंक जाल्यार नाव घेवपाक खुबश्यो योजना आसल्यो। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री विमा योजना, अटल पेन्शन योजना, मित्र योजना अशो ह्या प्रत्येक आमी म्हणटा की जन्माक येय पासून वचा पर्यंत अशा पद्दतीच्यो योजना प्रत्येका कडेन काडल्यात। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि शिवानी सांगेलकार।